मतदार राजा ह्या कार्यावळीन सध्या आमी शिवोले आसा आजगांव हांगासर आणि आमच्या बरोबर मानेस्त आसा. तुमचें नांव? नितीन सावंत. नितीन बाब, म्हाका एक सांग, 2017चें जे इलेक्शन जालें न्ही त्या टायमार आदले जे आमदार आशिल्ले मांद्रेकर तेंचो डिफीट जालो. कितें दिसता कित्या खातीर डिफीट जालो? डिफीट जालो म्हणजे लोकूय ताका वाजले न्हू इतले वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट करूं ना. अजुनूय तशेंच आहा. तुमी पळयतात रोड पळयल्यात, गटारां पळयल्यात, सगळे भरून व्हांवता कोण पळयना. पंचायत लक्ष दिना, MLAकूय पडलेलें ना, कांय ना. ते आतां ह्या रोडांसून येता वयता तांकां खबर आहा, तरी आसतना कोण लक्ष घालिना. ते आतां पायपलायन कसली घातल्या तेंच्यांनी, ते सगळी माती घालून घालून वयता, ती परत पावसान व्हांवून वयता. परत आसल्या थंय फातर येता, लोक पडटात, मोडटात, कोण कोणाक पडलेलें ना. म्हणजे तुमकां पळोवचें पडटा. आमी आसता हांगासर, म्हाजें हांगासर शॉप आहा, हांव आसता हांगासर. कोणी पडलो बिडलो जाल्यार हांव वयता, कोणाचे सोडा मारता, उदक मारता. म्हाका दिसता हे पब्लिकांचे पळोवचें पडटा अश्यो जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना. फुडें 2017च्या इलेक्शनान विनोद पालयेकर गोवा फॉरवर्डच्या टिकेटीचेर निवडून आयलो. तुमकां कितें दिसता विनोद पालयेकर आपलें नांव म्हणजे विनोद पालयेकर म्हणून निवडून आयलो काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून निवडून आयलो? कितें दिसता? आतां कितें आसा, पयलींचे MLA 20 वर्सां हाडून पयलो न्हू, ताका वाजोवन एक ऑप्शन म्हणून हेका हाडलेलो. एक ऑप्शन म्हणून आशिल्लो. हय, पूण तेणें कांयच करूंक ना. हय, येता ताजें म्हणजे आतां फाटलीं 4.5 वर्सां ते आतां आमदार म्हणून आसा हांगासर. म्हणटात की आपूण कामां केलीं, विकास केलो. विकास केला, जाला विकास? विकास तेणेंच पळोवचो न्हू, तो पळयता हे रोडान, ताका खबर ना विकास केला दिसना लोकांक. तेणें सांगचो विकास केला कित्याक पळय तो. ताका दिसना हेवटेन, तो हेवटेनसून वयता. विकास पळया मरे, रस्तो पळया. तुमी आतां दाखयला सगळो, विकास जावं ना कांयच जावंक ना. कितें जालां मागीर? म्हाका सांगात, आतां आख्ख्या गोंयांत तुमी म्हटलें रस्त्याचो इशू केलो म्हणून, हांव फक्त ह्या रस्त्याचें उलयना, आख्ख्या गोंयान अशें म्हणटा की शिवोलचो जो रस्तो आसा तो खूब पाड आसा म्हणून. खरी गजाल ही? खरी गजाल. तुमी पळया आतां चडशे ट्युरिस्ट आसा आमचे हांगा अंजुना, वागातोर, कलंगूट, तांकां मोरजे, आरांबोल जाल्यार होच रोड. मेन रोड होच आसा. जाल्यार ह्या रोडाक पळय लक्ष घालना. ट्युरिस्ट येतात ते तांकां कळना खंय व्हणें आसा कितें आहा, ते पडटात, कोणाच्यो गाडयो रोमतात भितर, कोण पळयना. सारकी. आनीक समस्या ज्यो हांगासरल्यो आमकां आयकूंक आयल्यो म्हळ्यार ते रस्तो तर जालोच, उदक आनी लायटीची समस्या खूब आहा. लायटीचो इशू खूब आहा. उदक बीन टायमार ना, पावसान तर खूबच लायटीचो प्रॉब्लेम जाता हांगासर. आनी उदक उदक म्हणटू आमकां आतां येता थोडे वयर लोकांक आहा न्हू, वयर घरां आहा तांकां उदक सारकें येयना. ना, तेंचेर कोणूच लक्ष घालिना. आतांच्या सिच्युएशनान तुमी लिडर म्हणून असो कसो पळयतात? कसलो लिडर जाय, कोण म्हणून पळयता? कितें आसा तुमच्या मनांत? लिडर आमकां असो जाय की मेन म्हटल्यार रस्ते, लायटी, उदक हो मेन इशू सॉल्व करूंक जाय पयलो. आतां म्हाका फाटले 2 आमदार तुमी म्हटले की एक मांद्रेकर आनी पालयेकर. दिसता तुमकां हे परत येवपाक जाय अशें येतलो कोण तरी? ना, अजिबात म्हाजें तरी मत आहा ना. नवीन कोण तरी? हय हय हय. हांव कित्याक सांगू पण हांव सांगता म्हाका ना. कित्याक विचारता? तुमचो आवाज खंयचेय जर मेन पार्टी कडेन पावपाक जाय म्हणून हांव विचारता की बाबा लोकांक कितें जाय? नवो फेस जाय काय पयलींचे फेस जाय? आमकां नवो फेस जाय आतां. नवो फेस. पण आमचे इशू सॉल्व करूंक जाय तेणें. एक्झॅक्टली. तो एक आसा. कशा तरेचो पळयता? म्हणजे एक विजन आशिल्लो, शिकलेलो, कितें पळयता? एज्युकेटेड जाय आनी विजन बरो आसूंक जाय तेजो. बरोबर. हय. मेजरली आनी आतां हे रस्तो, लायट आनी उदक हे जर प्रॉब्लेम मेजर जाले, तेज्या व्यतिरिक्त आनीक खंयचे अशे तुमकां समस्या आसा जे तुमी बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाक जाय अशें चिंततात? जी जावं ना, प्रॉमिसीस बीन केल्ल्यो तुमकां पूण खूब केल्या पयलीं कितले वर्सां तेच करता प्रॉमिसी, पूण कोणूच ते सॉल्व करिना. प्रॉमिसी इलेक्शन येयल्या काय प्रॉमिसी करतात, तुमकां खबर आहा. मागीर कोण कोणाक वळखना. आमी तेंच्या दारार गेल्यार ते आमकां वळखना, आमच्या दारार ते येतात. म्हाका दिसता की ह्यो गोश्टी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट म्हणटा पळय तश्यो. नितीन बाबान जशें सांगलें की येस, रस्तो, उदक, लायट आनी असो लिडर जाय जो प्रॉमिसीस दवरतलो आनी कामां करतलो. पूण फाटले ते म्हणटा की फाटले कांय वर्सां हांगासर कांय डेव्हलपमेंट दिसची पडना. रस्तेच जर पळयल्यार तांकां आनी गटरां. एक गोश्ट तांणी बद्दल म्हाका उलयतना सांगली की पंचायत वचून भितर लक्ष घालिना. आमी टॅक्स भरता, म्हाज्या शॉपा हांगा वर्साक 13-14 हजार हांव टॅक्स भरता पंचायतीक. जाल्यार ते हें करूंक पळयना. हांव तुका जाय जाल्यार दाखोवंक शकता, सिटी बसून सगळें आहा म्हाजे. गटरां आमी पळयली की सारकी भरलेली आसा आनी तातूंत म्हणजे मातयेन भरलेली आसा, उदकानूय न्ही, व्हांवतें उदक बीन अशें. जाल्यार गटरांचेरूय म्हाका दिसता काम जावपाक जाय. बेजीक निड्स आसा ह्यो सगळ्यो.